ह्या सरकाराक खर्च कसो करचो तें कळना आनी प्लॅनिंगूय ना, नियोजन ना. राजभवनात दरबार हॉल बांदला. ह्या दरबार हॉलाचेर 28 कोटी रुपया खर्च केल्यात. बसतात 800-900 लोक. आणि हो दरबार हॉल उक्तो जावचे आदींच एक प्रस्ताव आयला की दुसरे सुवातेर नवे राजभवन बांदपाचो. कसलें प्लॅनिंग आहे? जर नवे राजभवन बांदपाचो विचार आसा जाल्यार ह्या राजभवनात दरबार हॉल बांदपाक 28 कोटी रुपया खर्च करपाची गरज आशिल्ली. आनी ह्या राजभवनात सोपुतविधी करचे सुवातेर स्टेडियमांत सोपुतविधी करून 5.5 कोटी रुपया खर्च करपाची गरज आशिल्ली. जर तुम्ही हांगा 28 कोटी खर्च करून दरबार हॉल बांदतात जाल्यार ताचो अर्थ राजभवन हांगा आनी खूबशीं वर्सां उरतलें असो अर्थ जाता. पूण रोखडोच तुम्ही प्रस्ताव दितात नवे राजभवन बांदपाचो. थंय दरबार हॉल आसचो पडटलो. राजभवन थंय आनी दरबार हॉल हांगा अशें कांय जावचें ना. म्हणटकच सरकार कितें चिंतता? नवे राजभवन बांदपाचेर आनीक एक 100 कोटी रुपया खर्च करपाचे आनी मागीर हें राजभवन त्या दरबार हॉला सयत कोणाकय हॉटेलवाल्याक दिवपाचें. कितें येवजिता सरकार? नवे राजभवन कित्याक जाय हो पयलो प्रश्न. समजुया ती सुवात आसूंक जाय तितली सुरक्षीत ना, दर्याचे दडेर आसा, ओपन न्ही जाल्या. अशें जर आशिल्लें, हें कांय आतांच कळ्ळें अशें न्ही. कितलो तेंप ताची मदीं मदीं सुदरप जाता. तर दरबार हॉल 28 कोटी खर्च करून थंय कित्याक बांदलो? ताका जापो नात. जापो कोण दिना. जापो दिवपाची जबाबदारी कोणाक कळना. पयसो कोणाचो? लोकांचो. खर्च करता कोण? सरकार. विचार कितें? कोणाच्या बापायचें कितें वता? म्हणजे कोणाच्या बापायचें कितें वता ह्या विचारान जर लोकांचें सरकार चलूंक लागलें तर अर्थवेवस्थेची अशी वाट लागपाचीच. आनी म्हणून गोंयची येणावळ गोंयांक पावना. गोंय रीण काडून चलता. हे रिणाचे भोरे आमच्या फुडल्या पिळग्यांच्या तकलेर उरतले. ते उणें करपाचो प्रयत्न जायना. म्हणटकच सरकाराचो अर्थीक वेव्हाराचो मॅनेजमेंट हो सारको ना. ताजेर कोणें विचार केल्लो दिसना.